एक्टिंग करपा एक तियात्री जावपा अशी म्हाकाय खुशालकाय भोगता. बट स्टेजीच्या फाटल्यान जायतो वावर करता. तापसाण पडपा कारण म्हळ्यार आमी मनीस केन्ना आमकडे बी चूक जाता. दामे बाब की आमगेलो वावर तुवें लोकां मुखार दाखोवपा खातीर तेका हाय हांव दामेंद्र केपें. जायते पाड हांव तियात्रिस्ट आल्यो वो कोणाल्योय सिंगर आल्यो कोणाले इंटरव्यू घेता. पूण हे पाटी म्हाका दिसलें जेन्ना कोंकणी पालकाचेर कोण फामाद आहा तेंगेले इंटरव्यू कोणूय चयता. पूण आयज म्हाका दिसलें एक असलो मनीस जो कोंकणी पालकाचेर स्टेजीच्या फाटल्यान जायतो वावर करता आनी असो मनशां एक एक पाटी आमी तोखणाय कोण कोनाय आनीक ह्या मनीस दिसती पडनाय कितें काम कोताय काय म्हूण तियात्र चोवपा बरें दिसता. आयज हांव तुमकां मेळयतां स्टेजी फाटल्यान सेटिंगाक जे सगळें फायल लायता जावं पोट जोडटा त्या मनशां मेळयता आनी तेजें नांव रोझलन फेर्नांडीस. तेगे तोंडांतल्यान चड न्हू एक 4-5 आमी उतरां आयकया आनी घोट्ट जाल्यार हो तेगे विडियो तेका लागून तरी हो लायक करुया कित्याक असो मनीस चडशे कोंकणी पालकाचेर आमकां फाटल्यान वावर कोताय ते कोण दिसती पडनाय. चल वचून आमी मेळया रोझलनाक. बाब दामेन कार्दोजो कॉमेडी ह्या चॅनलाचेर तुका म्हगे येवकार. हांवें तुका ओडोसन नोट केला कित्याक तूं जायते स्टेजी फाटल्यान जे वावर करता हे सगळें कामां सांगची न्हू पयलीं तुजें नांव आनी तूं खंयचें गांवचो तें मातशें सांगशी. म्हजें नांव रोझलन फेर्नांडीस. हांव गांवांत सावंडेचो. स्टेज सेटींग एंड लायट्स इफेक्ट एंथनी दे अंबाजी हे सांगात हांव हे पालकाचें काम करता. आतां तूं एंटनी दे अंबाजी बारा सगळें स्टेजीर सगळें तूं हाटलें कारबार सांबाळटा हें करपा लागल्यार तुका कितू दीस जाले म्हयने वर्सां. म्हाका आतां तेजे बरें 3.5 वर्सां जालीं. हे म्हगेलो तिसरो पावसा सिजन हांव तेजे बरें काम करतां. हांव जेदो जॉयन जाल्लो तेन्ना पावसाचो सिजन आसलेलो आनी मिलाग्रीस ते चांदोर आनी सेलिगे काजाराचो चुडो हे तियात्र चलता तेदोना हांव तेजे बरें जॉयन जालोलो. तुका कोण सांगलें हे फुडें अंबाजी फुडें हें काम आहा वो तुका कोणें सांगलें वो तूं विचारपा बी येयलो अंबाजी फुडें. म्हाका तेजे बरें हाडपा म्हळ्यार आमगेलो बाब आगोस्तीन मास्कारेनस जो पास्कोआल दे चिकाली हेगे तियात्रां काम करता. सो तेणें म्हाका हे पालकाचे तेणें एंथनी दे अंबाजी बरें कामां हाड म्हूण हांव आयज तेजे बरें आहा आनी हांव तेकाय काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा कित्याक तेणें हे पासून म्हाका तेजे बरें कामां हाडो आनी हें काम म्हाका मेळ्ळें आनी हांव खूब हे कामाचेर हुशालूय बी आहा. ह्या कामाचेर तूं हुशाल आहा जाल्यार तूं बाराबर हांवें चयलां तुवें 2-3 देखून तुज्यान करपा जाता एशे कोन्न तियात्र. दिसा म्हज्यान 3 तियात्र करूं जाताय. सो एक जाग्याचें आहा जाल्यार आनी जर तर भायर दुसरे को आय जाल्यार हांव दिसा 2 तियात्र करतां. सो हिंगसोन स्टेज दुसरे को शिफ्ट करून थिंग स्टार्ट करपा जाय जाल्यार हांव 2 तियात्र करतां दिसा. पूण एक एक पाटी हांवें चयलां जायते पाटी तुमकां तापसाण पडटाय कित्याक लागून अशी तापसाण पडटाय आनी तूं कितें फील जाता हें कोण डायरेक्टर वो एक्टर वो कोणूय तापयलें जाल्यार हें इतलें काम करता आसतना. आमी तापसाण पडपा कारण म्हळ्यार आमी मनीस केन्ना आमचे कडेन बी चूक जाता. सो तेन्नाय आमकां तापसाण हो तेंगे आयकोपा पडटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केन्ना आमकां टायमा लागून केन्ना एक टायम जाता की हिंगसोन दुसरे को वचपा जाय तेदोना एक टायम अप एंड डावन जायन मातशें एक टायमा लेट जाताय तेदोना एक तापसाण पडटाय. आनी दुसरें म्हळ्यार केन्ना समरी चेंज जाता वो कितें जाता तें आमकां वयर खबर आसना. सो इनकेस कितें कॉमेडी कट जाली सो आमी पयलो पड्डो दिवयताय आनी तेदोना तें म्हणटाय चेंज जाली कॉमेडी ना म्हूण मागीर तो परतून वयर काडपा लायताय तेन्ना एक टायम मातशें तापसाण पडटाय तेन्ना मातशें बॅड फील जाता. आनीक पयलीं मातशें बरें तुका त्रास जाले आसतले कित्याक हांव जाणा कित्याक मडगांव जावं सांवड्ड्या रवींद्र भवनाक जायते त्रास पडटाय ओडपाक. हेजे वयल्यान कितें सांगपा सोदता तूं कित्याक भरपूर अशें करून एनर्जी जाय पडटा. हय पयलीं स्टार्टींग त्रास जाले. सो आतां म्हाका संवय जालो आहा सो आतां तें कांय जायना. फर्स्ट टायम प्रॉब्लेम जातालें की उडो मातशें त्रास जाताले हिंगा मडगांव. सो हें हायटूय चड आहा आनी मातशे पोड्डे हिंगाचे ओल्ड पोड्डेचे जड आहाय. सो तें पयलीं लुगोट तें पोड्डे बांदील म्हणटरी तें जड जाता आनी उबारू मातशें त्रास जाताले. सो आतां हे टायमाच्यान आमगेले पोड्डे घाताय हॉलां. सो एक टायम मातशें हें जाता. आतां तुवें इतले तियात्र बीन चोयता तुका तियात्र चोयन तुज्या केन्ना मना अशें करून जाता आपूण एक तियात्रीस्ट जालो जाल्यार बरें जाल्लें अशें म्हूण. हय म्हाकाय दिसता एक्टींग करपा एक तियात्रीस्ट जावपा अशी म्हाकाय खुशालकाय भोगता. बट हे जे भाशेन आमी सिट्युएशनाक काम करता ते टायमाच्यान एक्टींग आनी करूं मेळपा. समज जर तुका कोणें म्हणलें अरे गरजे मातशें आपणें एक एंट्री मारतलो रोल करतलो जाल्यार तूं रेडी आसतलो. हय हांव रेडी आसतलो. ओके आतां निमाण हो व्हिडियो काबार करचे पयलीं तुगेलो सद्या बॉस तुगेलो पात्रो एंटनी दे अंबाजी तेजेर तूं कितें सांगपाक सोदता. तेजेर आनी उतरान सांगून काबार जावपाना तेसो पात्रांव जालो गेलो. सो तेजेर आनी कांय अशें करून तेगे आनी व्हडीक सांगपा म्हाका आनी गरज ना.
रोजलन बाब तुका कारजांसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें तुगेलें मोलादीक उतरां आमगेल्या ऑडियन्सा पासत पावयलीं आनी ह्या व्हिडियो तूं मुद्दम पोट ओडटासून देखून हांवें आपयलो तूं येयलो देखून हांव तुका कारजांसून देव बरें करूं हय हांव तुकाय देव बरो करूं म्हणटा दामे बाब की आमगेलो वावर तुवें लोकां मुखार दाखोवपा खातीर ताकाय लागून हांव तुका काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा थँक्यू. हे भाशेन हॉलां आसता मागीर लोक बसतरी आनी बरें जाता आनी स्टेज हे भाशेन कित्याक स्टेज इतली व्हडली आसता मारगांव रवींद्र भवनात आनी होचो आमगेलो रोजलन होचो कितें करून काम करता आनी जेन्ना हो सगळें सेटींग मांडून जातरी मागीर चोवपा बरें दिसतलें मागीर तियात्रूय चोवपा बरो दिसतलो पूण विदावट सेटींग ह्यो फायल्यो बी नासतना कांयच बरें दिसना. आमी चडशे डायरेक्टराक एक्टरांक कांतरिसांक सगळे एक एक कलाकाराक आमी वाखाणटाय पूण असो मनशाक जे स्टेजी फाटल्यान वावर कोताय तेम कोण वाखाणपा आमी फाट सरताय. आतां नदर मार ह्या रोजलनाचेर अशें करून आनिकूय आहाय थोडे पूण सद्या म्हाका दिसलें आयज रोजलना गेले इंटरव्यू घेवपाक आनी तेगेलो हो काम करता दाखोवपाक एक एक फायल हाडून अशें करून मांडपा पडटा बांदपा पडटा. आनी हें सगळें केन्ना बरें बेगीन येवन करपा पडटा. 3:30 शो स्टार्ट जाता खरो. आतां हो तेगेलो पात्रांव एंटन दे अंबाजी हेजे अंडर तो काम करता. हो एंटनी हें सगळें सेटींग हे गेलें एंटनी गेलें. एंटन दे अंबाजीकूय तुमी वळखता आसतलीं तो कार्निवाला पार्टी काडटा आनी वचय पात्रांव आनी रोजलन दोगांनी पड्डी बांदताय आनी हें सद्या हांव रिकॉर्डिंग करता तें पड्डो बांदपाचें पड्डो बांदता तें सद्या कॉमेडियन सेलिगे तियात्र तितून पुलीस स्टेशन दाखयता म्हूण तो पड्डो बांदूं पडटा. माय कोणाक जाय तियात्र सुरू जावपा आहा आनी तेन्ना एक म्हाका संदी मेळ्ळी हेगे विडियो करपाक आनी त्या दिसा हांव येयलो आनी हो विडियो केलो. तो आतां चोयता सारकें जालो जाल्यार पुलीस स्टेशन बांदून बीन जालें पड्डो आतां जेल कोताय ती. जेन्ना ऑडियन्सार रावन जेल चोवपा बरी दिसता पूण जेल चोय कितें करून आसता ती कॉमेडियन सालिगे तियात्रांत तुमी चोयले आसतले हे जेलीन कोण कोणा घालता ते डेविडा घालताय आंतोनेता घालताय आनी चोय आतां तो सगळें मांडून वयर वचपाक पडलें तें वयर सगळें सेटींग करूंक पडटा. ते पड्डे वयर सकयल जाल्यार मागीर सारकें बांदूं पडटाय. ह्या म्हणटाय दोरी भरपूर हेवी आसताय ते ओडपा बरे त्रास पडटाय. ह्या सायडीन जे मोटर आहाय ते तेमगेले रवींद्र भवना गेले जे बार आहाय थोडे बारांचेर आहाय पूण तियात्रा चडशे दोरयांचेर ओडूं पडटा. ते सायडीन एक बार दिवलो तेका लागून तो मोटर स्टार्ट जालो. जळटा ताका कळटा अशें म्हणटाय न्हू. जो कोण एक काम करता ताकाय खबर आहा. हें एक्सपिरियन्स म्हाकाय आहलें कित्याक दोन फावटी हांवूय गेल्लो हें ओडपाक. भरपूर हातीचेरूय पेज जाता. हें काम करप फकाण न्हू. जेन्ना तियात्र सुरू जालो पयलीं ताका सगळें हिंगा ओपन कर्टन मारपा पडटा बटनाचेर
आनी ओपन रोखडो कोत्ताच रोखडें मागीर मेन कर्टन ओपन जालो रोखडें धांवपा पडटा हेचे वयर कित्याक वयर पड्डे वयर सगळे आनी तोचो कितको फास्ट वयता तो थिंगा वयर वयर वचोन तो आपणागेलो रेडी रावता थिंगा कित्याक सीन जातरी दुसरो पड्डो खंयचो आहा तो ओपनिंग म्हणपा आहा काय कितें आहा तें सगळें ताका समरीचेर चोयन रेडी रावपा पडटा. तो रेडी आहा जेन्ना ब्लॅकआवट जातलें तेन्ना हो बेगीन सोडूंक पडटा वयरसून पड्डो काडूंक जालें हो पड्डो सोडलो आनी मागीर तेका सगळें रेडी रावन हेचे पड्डे सोडून जाता दुसरो पड्डो ते धाडल्यार मागीर तिसरो पड्डो खंयचो तो रेडी रावपा पडटलो. हे सीन जो एक पड्डो दिवलो हाटल्यान दुसरो जायलो तिसरो वयर काडलो हे भाशेन जायते वावर आसता खरेंच असो मनशाची तोखणाय करपाची चड गरजेची मुकोडे जाते भाशेन हांवें हो व्हिडिओ तुमकां दाखोवपाक ट्राय केली सोजमोता हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाता म्हणून लायक जालो जाल्यार तुमी लायक कराय शेअर कराय आनी म्हगेलो यूट्यूब चॅनल दाम्यान कार्तूजो कॉमेडी सबस्क्रायब करपाक इसरो नाकाय. तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा.